गोयचे आम आदमी पक्षान एक एक स्थान दिलेलें आसा भंडारी बांधवाक आणि ते म्हळ्यार सदांच शिक्षण क्षेत्राक आम आदमी पक्ष फुडें सरयता ते म्हळ्यार एडवोकेट अमित पालेकर हांच्या लागीं मागता तेणें मानान व्यासपीठार येवचें मागता अशोक गांवकर आनी नकुल इंसुलकर हाच्या लागीं तांकां एस्कॉर्ट करून व्यासपीठार हाडचें मुखार येवचो आमचो आम आदमी पक्षाचो सीएम फेस एडवोकेट बाबा अमित पालेकर हांगा पाविल्ले आसा तांकां मानान एस्कॉर्ट करून बाबा उपेन गांवकर आनी नकुल इंसोलकरान तांकां व्यासपीठार मानान व्यासपीठार हाडचे भंडारी समाजाचा भंडारी समाजाचा भंडारी समाजाचा अशें व्हडल्यान म्हणचे खरेंच आमकां एक मोठें स्थान मेळिल्लें आसा भंडारी बांधवाक एक मोठो पावल उचललो आसा आम आदमी पक्षान आणि भंडारी समाजाक एक सीएम कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलेलो आसा अशोक अशोक 2-4 जोर भंडारी बांधवूच जावन आसा तेच्या लागीं म्हाका तेणी व्यासपीठार येवन तेणी आपली बसका घेवची ना हांगा बसन ना हांगा बसन दोन पेपर तशेंच आमचे भंडारी समाजाचे आनीक कॅन्डिडेट साखळी मतदारसंघान ते आपले प्रतिनिधित्व करता आणि गोयचे मुख्यमंत्री अगेन्स्ट ते लढतले ते म्हळ्यार मनोज कुमार गाडी ते सुद्दां हांगा आयिल्ले आसात ताका मानान फुडचेर करचे पहले बुके डालेगा पहले वो आप करो ना उनको पता है सब हां चल बेटा वेलकम करा दो सबका तुझे रेगुलर की राहत कर तुझे कर तू आता तसेच आम्ही वेलकम करता आयच्या या कार्यक्रमाक खास करून आमच्या मतदारसंघाक एक श्रेय मेळिल्लें आसा ते म्हणल्यार भंडारी बांधवाक एक आमची टिकेट दिलेली आसा तशेंच सीएम कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर आसा आमचे बाबा एडवोकेट अमित पालेकर हे दोगू भंडारी समाजाचे हांव मागता खास करून आमचो खरोच धडाडीचो असो व्यक्तिमत्व आसलो बाबा अशोक गांवकर हाच्या लागीं फुलाचो हार घालून आमच्या प्रोफेसर राजेश कलंगूटकराक त्याचे अभिनंदन करचे एक कार्ड मार एक कार्ड भितर सिस्टम म्हणून सांगता ते गुन्हा कॅन्डिडेटाचे मुळ्या मतदारसंघात काय जाणं तसेच मुखाल्ल्या स्वातीक मागता बाळा गांवकर हाच्या लागीं बाळा गांवकर हाच्या लागीं आमचे भंडारी समाजाचे एडवोकेट अमित पालेकर सीएम फेस म्हणून आम्ही डिक्लेअर केलेला आसा आम आदमी पक्षान थँक्यू स्वागत करचे तसेच मुखाल्ल्या स्वातीक मागता नारायण शिरोडकर हाच्या लागीं नारायण शिरोडकर नावा घे फुडली प्रोफेसर राजेश कलंगूटकरचे हार घालून त्याचे स्वागत करचे आणि अभिनंदन करचे तसेच साईप्रसाद मोरजकर पुढे पुढे यार मग मातशें मुखार वयचे साईप्रसाद मोरजकर दुसरे घे फुडले घे ना रामचंद गांवकरा लागीं मागता आमचे एडवोकेट अमित पालेकर हाचे हार घालून त्याचे स्वागत करचे व्हडलो कितें व्हडलो थँक्यू तशेंच मागता सुफला चोपडेकर हाच्या लागीं मागता आमचे एडवोकेट अमित पालेकर हांचे फुलाचे हार घालून त्यांचे अभिनंदन आणि स्वागत करचे ते खास पयलेच टायम सुफला गांवकर सुफला चोपडेकर हाच्या लागीं मागता हार घालून आमचे सीएम फेस हांचे
नाही हार घालून त्यांचे स्वागत करचे आणि अभिनंदन करचे. खरंच आमकां भंडारी समाजाक एक स्थान दिलेलें आसा आम आदमी पक्षान. आशीर्वाद आसूं तुमचो. मुखाल्या सुवातेर म्हाका लाडकेश पाळणी येऊ ना तशेंच गोकुळदास गांवकार हाच्या लागीं मागता आमचे सीएम फेस एडवोकेट अमित पालेकर हांचे हार घालून तेंचे स्वागत करचे. सगळे आमचे भंडारी बांधव बरेच तेंच्यांनी आतुरतेन वाट पळयताले की आमचो सीएम Thank you. कॅन्डिडेट हांगा केन्ना पावतलो आनी केन्ना तांकां हार घालतले म्हणून. मुखाल्या सुवातीक संदीप वांयगणकर हाच्या लागीं मागता हार घालून आमच्या एडवोकेट अमित पालेकराचे स्वागत आणि अभिनंदन करचे. खरेंच आतुरतेन आयज फर्स्ट टायम अमित बाब हांगा फर्स्ट टायम हांगा पावला न्ही. मयान येवंक खुद्दां. जेन्ना सीएम म्हणून डिक्लेअर केला तेन्ना फर्स्ट टाइम मया मतदारसंघात पावलो आसा. आणि खरेंच भंडारी बांधवांक आणि झाले मग आमच्या कृष्णा गांवकारा लागीं कृष्णा 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 गांवकारा लागीं आमचे एडवोकेट अमित पालेकर हांचे थँक्यू. त्यांचे स्वागत आणि अभिनंदन करते. प्रकाश कौटणकर हाच्या लागीं मागता प्रकाश कौटणकर खरेंच म्हटल्यार की खंयसर सभा जावं खंयसर मिटींग जावं राजशा बरोबर तो एक राम लक्ष्मण कशी जोडी ताची आसता. तेका लागून हांव मागता आमचे एडवोकेट अमित पालेकर आनी आमचे भंडारी बांधव हेचे हार घालून तेंचे स्वागत आनी अभिनंदन करचे. रिलेशन्स. थँक्यू. तुमचो आशीर्वाद म्हणून हांगा दिलीप पुढले तशेंच आमचे खरेंच मनोज कुमार आतुरतेन वाट पळयतालो जेन्ना अमित पालेकराक सीएम कॅन्डिडेट सीएम फेस म्हणून डिक्लेअर केले तेन्ना मनांच्यान इतली खुशी जाली केन्नाच तो इतलो खुश जावनासलो. आयज तो हांगा आयलेलो आसा खास अमिताच्या हेच्या खातीर विश करपा लागून. हांव मागता मनोज कुमार गाडी लागीं तांचो हार घालून अमित भाई तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. झाले थँक्यू सो मच. त्यांच्या स्वागताने अभिनंदन करतो. बुडारामचो. थँक्यू. असो आमी तिघी जाण रावया. थँक्यू. तसेच जेन्ना सीएम फेस म्हणून डिक्लेअर केले तेन्ना उपेन भाई खरेंच मनाच्यान खुश जालो आनी इतलो खुश जालो जेन्ना तो भंडारीचे कार्य इतले तळागाळाच्यान काम करतालो तळागाळांतल्यान तो रुजयतालो आनी उपेन गांवकाराक फकत भंडारी बांदव म्हणून वळखता आनी भंडारी बांदवाच्यान तो आयज वयर सरिल्लो आसा. आनी जेन्ना भंडारीचो फेस सीएम कॅन्डिडेट म्हणून तांकां येवचे आनी आमकां जर सगळे फोटोग्राफर मिडिया आसा तेंच्यांनी क्लिक्स तुमच्या पेजीर धाडची. आणि सगळ्या इश्टा म्हाका मातशे ताळेच्या गडगड्यान मोठ्या ताळेच्या गडगड्यान तांचे अभिनंदन आनी स्वागत करचे. तुमचो आशीर्वाद आसूं. मुखाल्या सुवातीक मागता आमचे मया मतदारसंघाचे आपचे कॅन्डिडेट प्रोफेसर राजेश कलंगुटकर हांकां सुद्दां फेटो मारून तांकां सुद्दां अभिनंदन आनी स्वागत करचे. थँक्यू भाई. येस हांव मागता अशोक गांवकारा लागीं आमचे व्यासपीठार मान्यवर आसा खास करून आमचे भंडारी समाजाचे लिडर उपेन गांवकर तसोच सर बाबूसाव गांवकर यांचे गुलाबाचे फूल दिवन त्यांचे स्वागत करचे. तसेच प्रितीधर हळदणकर हांचे गुलाबाचे फूल दिवन त्यांचे स्वागत करचे. तसेच शिफला पल्लवी एस गांवकर हांचे गुलाबाचे फूल दिवन त्यांचे स्वागत करचे. तसेच आमचे दोन कॅन्डिडेट खास करून हांगा मुद्दाम हांगा आयिल्ले आसा. एक गोवाच्या
हितून सुद्धा ते पळयनासतना ते आम आदमी पक्षाक सपोर्ट करपाक आयलेले आसा ते म्हळ्यार मनोज कुमार गाडी हांचे गुलाबाचे फूल दिवन त्यांचे स्वागत करचे तशेंच नोनू नायक हांचे सुद्धा गुलाबाचे फूल आमाक बाबूसो गांवकारा लागीं एक सिनियर असो मस्ट असो भंडारी समाजाचो बांधव ताच्या लागीं म्हाका एक सुंदरशे विचारान आपले व्यक्तिगत विचार व्यक्त करचे. नमस्कार. व्यासपीठावरील मान्यवर आणि म्हणजे समोर बसलेले म्हणजे सगळे भंडारी समाजाचे बंधू भगिनी. येत्या 14 तारखेक निवडणूक होती. त्या संदर्भात आज आम्ही भंडारी समाज ज्या आमच्या समाजाचो एक उमेदवार ज्या मतदारसंघात आमकां मेळ्ळा तो कसो मेळ्ळा, योग्य असो मेळ्ळा. तेच्या कडेन शिक्षण आसा, कला आसा आणि समाज कार्य करण्याची तेचे कडेन ताकद आणि बुद्धी आसा. कालच्या कोविडच्या एका त्याने जे समाज कार्य केला ते आम्ही खंयसरूच पेपरार हाडूंक ना. खंयसरूच SSCच्या भुरग्यांक सॅनिटायझर 2 बाटला आणि मास्क प्रत्येक भुरग्याक घेऊन परीक्षेक धाडपी राजेश कालावडकर. बरेचशा लोकांक जेन्ना तांकां कितें खावपाचें जेवपाचें जाय पडलें तेन्ना ते सुद्दां दिवपी राजेश कालावडकर. आमी तेन्ना ताका सांगलेलें, बरं राजेश तूं दिताय हें तुजें समाज कार्य कर, ताचो फोटो घेवन जायरात करूं नाका. आणि जाहिरात केली ना राजेशान. आता तुम्ही लक्षात घ्या, फाल्यां राजेश तुम्ही निवडून दिल्यानंतर तो आपण हे केले ते केले म्हणून जाहिरात करचो ना आणि करूंक जायना. कारण आम्ही ताका निवडून कित्याक दिता, ते काम करपाक जाय म्हणून. आज वेगळंच जाला. आज जो पत्रकार जितली काडटा ते कितें म्हणटा, आमी हे केले मतदारसंघात ते केले मान्य. पण तुम्ही सरकारा कडसून कितें घेतले ते काळावर त्याचे ते कांयच घाली ना. सरकाराचे कितले पैसे तुमकां मेळ्ळे, तुम्ही आमदार झाले मंत्री झाले, कितले पैसे तुमकां मेळ्ळे, कितले सुविधा तुमकां मेळ्ळ्यो त्यो बी तेचेर घाला न्हू. इतले पैसे आमचे जाले म्हणून आमी इतले खर्च केला. तुमची जबाबदारीच ती, काम करपाचीच ते काम. बेश्ट विकास जायना म्हणून तुमकां विकास करपाक जाय म्हणून निवडून हाडटा न्हू. आणि तेच काम राजेश फाल्यां करतलो. राजेश हो दुसऱ्याच्या विचारान चालणारा मनीस न्हू, स्वतःचे विचार आहा तेचे कडेन. त्या प्रमाणे तेचे कडेन शिक्षण आसा, लोकांक कशे जवळ करपाचे, मित्र कशे सांबाळपाचे तेचे कडेन बऱ्यापैकी कला आसा. आणि राजेश ती करतलो. आणि आमकां अभिमान आसा की आमच्या भंडारी समाजान असले युवक आसा. तुम्ही पळयात भंडारी समाजा कडेन सगळ्या प्रकारचे युवक आसा, सगळ्या प्रकारचे मनीस आहा. तेंचे कडेन बरे विचार आसा, बरी प्रेरणा दिवपी आसा, दुसऱ्यांक हात दिवपी आसा. आमच्या समाजानूच आयज ह्या गोंयान जे राजकारण जे घडयलां ते आमच्या समाजाचो हात फार चड आसा. आमच्या समाजान एकदा टेको दिलो की ताका विश्वासघात करूं ना असतो आमचो समाज, भंडारी समाज. म्हणूनच आज आमी फाटी उरले राजकारणात. ते जर आमी जर केल्ले जाल्यार आमी सुद्दां आमचे खुबशे राजकारणी लोक वयर बसतले आसले. पण ते ती वृत्ती भंडारी समाजा कडेन ना. भंडारी समाजा कडेन वृत्ती कितें आसा, दुसऱ्यांक मदत करप, दुसऱ्यांक वयर काडप, काबाड कश्ट आपूण करप, दुसऱ्यांक वयर काडप, ही भंडारी समाजाची वृत्ती आपवली पासून. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, म्हापशेचे वेगुर्लेकार जे जेन्ना बोडगेश्वरा कडेन जे बांदलेले आहा त्या टायमार ते शिरगांवान येताले, सगळे एका भोंवताले देणगे खातीर. तेन्ना देणगी खूब कमी मेळटाली. तेन्ना ते कितें सांगताले की आमच्या भंडारी समाजाची कशें आसा मरे, कुल्ल्यांची आमची जात म्हणा, वयर कुल्ली वयता ताका ओडा फाटल्यान दुसरे कुल्ले. आणि खरीच खूब परिस्थिती आसा. आमी आज आतां राजेश कलंगूटकर भंडारी समाजाचो शिकलेलो सवरलेलो भुरगो आसा, आमी ताच्या वांगडा सगळ्यांनी रावपाच जाय. तर आमी कितें करता,
आमी थोडे दुसरे कडेन हेचे कडेन तेचे कडेन तेचे कडेन उडोव करता कित्याक त्यो कारण कितें ते लोक आमच्या वांगडा पळयात आता जे फाल्यां आमच्या मया मतदारसंघात जितले आतां उमेदवार रावल्ले आसा त्या समाजाचे त्यांच्या समाजाचे लोक आमच्या वांगडा आल्या पळयात अशें ना कारण तांकां त्यांचो अभिमान तर आमी आमचो कित्याक करचो ना आमच्या समाजाच्या प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक युवती पूर्ण विचार करून आज विधानसभेत आमच्या समाजाचो म्हणून एक परत सुशिक्षित सुसंस्कृत असो युवक या मतदारसंघातून धाडुया ह्या मतदारसंघातून अजून एकूय युवक बऱ्यापैकी उमेदवार विधानसभेत वचून मयेचो प्रश्न मांडूकच ना म्हणून मया मतदारसंघाचो अविकास आहा म्हणून मया मतदारसंघात विकासूच जालो आयच्या तरुण भारताचे गोवंतकाची बातमी येयल्या की बीजेपीन ते डिक्लेअर केल्या तितून 11 ओबीसी म्हणून बरोबर आहे पण मुख्यमंत्री म्हणून कोण तिथे डिक्लेअर करू ना जो आप पक्षाने केला पळय पुढचा मुख्यमंत्री म्हणून तसं करा ना तुम्ही डिक्लेअर तसं डिक्लेअर करा त्याच्याबरोबर भंडारी रावतले भंडारी जर असा तो भंडारीचो मुलगा भंडारी त्याच्याकडे रावतले ते करा न्हू डिक्लेअर कारण तितले धाडच ना दुसरी गजाल आम्ही आता प्रत्येकाक आमच्या नातेवाईकांक आमच्या गावातल्या लोकांक शेजाऱ्यांक सांगपाक जाय आणि मुख्य म्हणजे राजेशाची चिन्ह जे कितें आसा झाडू झाडू हो कित्याक वापरता आमी सदी स्वच्छता करता सदी स्वच्छता करपाचो काम झाडू करता तो झाडू आसा ते सांगपाक जाय मेन म्हणजे चिन्ह कितें आसा ते बी सांगपाक जाय आणि बरेचशे काही गोष्टी अश्यो आसतल्यो फाल्यां इलेक्शन लागीं पावता पावता मदींच कसले तरी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हॉट्सॲप येतले की राजेशान बदलल्या अमक्याक सपोर्ट केलो शिक्षणाकडे वता एक पावल घेऊन फुडें वता तेका लागून राजेश बाबाक निवडून हाडा आमाक मुखार विचार व्यक्त करचे धन्यवाद व्यासपीठावर उपस्थित असलेले गोयचे 2022 जे सरकार चालपाचें आसा त्या सरकारचे मुख्यमंत्री ॲडव्होकेट अमित पालयेकर त्याचबरोबर भंडारी समाजाचे पदाधिकारी उपेंद्र गांवकर सौ गांवकर म्हज्या बरोबर जे माझे उजवे सायडीक आसात ते म्हजे मेंटर तेंचे हांव सदींच आशिर्वादान आनी तेंच्या गायडन्सान म्हणजे सदींच कार्य चालू आसा ते बाबूसो गांवकर सर त्याचबरोबर म्हजे मित्र आयज मय मतदारसंघान जे मय मतदारसंघाचो बदल जावचो आनी मय मतदारसंघान बरे आनी नवे नेतृत्व येवचे म्हणून जे युवक काम करतात ते प्रिदल हळदणकर म्हज्या फुड्यान जे बसलेले आसात नोनू नाईक त्याचबरोबर म्हजे मित्र मनोज कुमार घाडी आणि जे म्हजे प्रेम करतात मय मतदारसंघातले ते सगळे म्हजे बंधू आनी भगिनी आयज खरें म्हटल्यार इतकें बरें दिसलें इतके शॉर्ट नोटिसान आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात आनी मोठ्या संख्येन हांगासर उपस्थित रावले आसा खरें म्हटल्यार सकाळी जी 8 बैठक आसलेली त्या बैठकीन म्हाका तेंच्यांनी सांगलें की आयज एक मोठी बैठक घेवपाची आसा आयज आमकां एक सभा घेवपाक जाय आनी थंयसून आमी फोन करपाक सुरू केलें आनी ज्या पद्दतीन तुमी हांगासर उपस्थित रावली म्हाज्या शब्दांक मान दिवन आनी जे आमचे जे बरोबरचे जेंच्यांनी तुमकां फोन करून सांगलें तुमच्या सगळ्यांच्या शब्दांक मान दिवन ज्या मोठ्या संख्येन तुमी आयज उपस्थित रावले आसा तेका लागून मना काळजांतल्यान सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा सुरू करता आसतना ही गांवची जी ग्राम देवता आसा श्री सातेरी त्याचबरोबर या गांवच्यो ज्यो बाकीच्यो सगळ्यो देवता आसात तांच्या सगळ्यांक नमन करून आनी रुद्रेश्वराक म्हणजे मान अर्पण करून आयज 2 शब्द उलोवपाचो प्रयत्न करता
हांव सदींच म्हणटा म्हज्या भाशणांत की हांव राजकारणी न्ही, म्हाका राजकारण कळना. वेळ पडलो तर सगळे जर मये मतदारसंघात जर सगळे सुरळीत असले, सगळे जर बरे चाललेले आणि आमचे लोक जर सुखी आणि आनंदान असलेले जाल्यार म्हज्या सारको भुरगो राजकारणात येवचो सुद्धा नसलो. तुमच्या फुड्यान हांगासर राजकारणी म्हणून उलोवपाक लागून उबो सुद्धा आसलो नसलो. पूण आयज आमच्या सारक्या सामान्य मनशांक, जेका आमी आम आदमी म्हणटा, जेका आमी कॉमन लोक म्हणटा, अशे लोक राजकारणात येवपाक लागले आनी हेका बी तशीच कारणां घडली. मय मतदारसंघाचो जन्मदान गेली 32 वर्सां जाली. मय मतदारसंघात मोठे मोठे रथी महारथी हांगासर निवडून येयले. एक मुख्य कारण जे घडले ते मय मतदारसंघात ह्या 32 वर्सांसून 20 वर्सां या मय मतदारसंघात स्वतःचे मत नसलेले असे लोक निवडून येयले. हे आमचे मोठे दुर्दैव. कारण ह्या लोकांक आमचे केन्ना पडूनच गेले ना. ह्या लोकांनी आमचो केन्ना विचारूच केलो ना. आमी हांगासर जगता, आमी हांगासर मरता, आमच्या हांगासर पोट भरता काय ना हेजो केन्ना विचार सुद्धा केलो ना. आनी तेका लागून मय मतदारसंघ हो कायम कायम फाटल्यान पिछाडीचेरूच उरलो. आयज मय मतदारसंघात जर तुम्ही पळयलें जाल्यार विकासाची गोष्ट पळयात तुम्ही. हांगासर एक इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट ना, एक बरी बिल्डिंग तुमकां पळोवंक मेळची ना, थंयसर एक बरें पंचायत घर दिसचें ना, थंयसर एक बरें मार्केट कॉम्प्लेक्स दिसचें ना, किंवा ते रस्त्यांची परिस्थिती जाल्ली आसा ती जर तुम्ही पळयलें जाल्यार हांगासर खरेंच गोंयांतूच आमी आसा काय आनी खंय आसा हो प्रश्न पडटलो. हांव एकदां असोच एका म्हज्या मित्रा कडेन उलयतालो माशेलांत. ताणें म्हाका सांगलें की मय मतदारसंघाची परिस्थिती तशी पळोवंक गेल्यार अजुनूच तशीच आसा. मय मतदारसंघात खंयसून तूं भितर सरलो, तो चोडणासून भितर सरलो, तो शिरगांवसून भितर सरलो, तो कुर्चीसून भितर सरलो किंवा तो कारापूरसून भितर सरलो, मय मतदारसंघात भितर सरल्यानंतर खंय तरी एक कर्नाटकांच्या गांवांत आमी गेल्ल्या भशेन दिसता. एका जबाबदार कोण, तेची जबाबदारी घेवप कोणी? हांव एका कोणा मनशाक जबाबदार धरचो ना. कारण परिस्थिती अशी जाली की गेली कितकीशीच वर्सां आमकां अशे उमेदवार मेळ्ळे पाणी इल्लें हाडून दिलें का? जेंका मय मतदारसंघा बद्दल पडूनच गेले नसले आनी तेका लागून मय मतदारसंघाची ही परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज आमच्या सारक्या सामान्य मनशाक हांव म्हणा किंवा आमचे जे बरोबर आसात ते जे सीएम फेस आसात ते अमित पालेकर म्हणा किंवा जे आमच्या फुड्यान बसलेले आसात ते उमेदवार म्हणा, तुम्ही पळयात तांकां राजकारणात व्हडलीशी नांवां तेंची नात. सामान्य लोक. आयज गोंयांत गरज आसा बदलाची. आयज गोंयांत गरज आसा बऱ्या राजकारण्यांची. आयज गोंयांत गरज आसा बरे लोक राजकारणात येवन थंय बदल हाडपाक लागून. आनी म्हणून आमच्या सारखे सामान्य लोक राजकारणात येयले. ना ना एक गोष्ट लक्षात ठेवा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकदा आपल्या भाषणात म्हटले, जर खंयच्या देशाचो उत्कर्ष जावपाक जाय, जर खंयचो देश फुडें सरपाक जाय, जर खंयच्या देशाची उन्नती जावपाक जाय, तर त्या देशान विद्वान, आदर्श, नीतिमत्ता आसलेले आनी तत्व आसलेले राजकारणी आसचे. सुरुवातीच्या काळात जर आम्ही पळयले जाल्यार आसले, खरेच तसे राजकारणी आसलेले. तुम्ही स्वतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणा किंवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद म्हणा किंवा नेहरू म्हणा किंवा गांधीजी म्हणा किंवा यशवंतराव चव्हाण म्हणा, हे खरेच तसे त्या लायकीच्या त्या लेवलाचे राजकारणी असलेले. पण त्याच्या उपरांत जे कितें राजकारणात भरदान येयली त्या राजकारणाचे सगळे गोंड प्रवृत्तीचे लोक, रेपिस्ट म्हणा किंवा जे दलाल लोक, असे लोक राजकारणात येले. कारण त्याच्यात राजकारणाचो धंदो करपाक जाय आसलो. गोंयांत तीच परिस्थिती झाली. आयज गोंय अक्षरशः विकून काढलेले ह्या लोकांनी. तुम्ही पळय हालींच नोकरी दिल्यो गेल्यो, अक्षरशः पावणी केली गेली नोकऱ्यांची. जे पद्धतीन आयज करप्शन जाल्लें आसा गोंयांत किंवा ज्या पद्धतीन करप्शन फुडें गेल्लें आसा ते जर तुम्ही पळयलें जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांक वेळ पडल्यार हे लोक आयज जमीन विकतात. फुडल्या 5 वर्सांक आमकां सुद्दां विकपाक फाटीं रावचे ना. ही गोष्ट लक्षात दवरता. आनी ताका लागून आमकां बदल करपाक जाय. आमकां बरो बदल करपाक जाय. बरे मनीस राजकारणात येवपाक जाय. बऱ्या विचारांचे लोक राजकारणात येवपाक जाय. म्हणून आम आदमी पक्ष. कारण आम आदमी पक्षान जर तुम्ही पळयलें जाल्यार बरे लोक आसात, बऱ्या विचारांचे लोक आसात, बरे शिकलेले लोक आसात, जेंच्यांनी दिल्लीत बदल घडयल्लो आसा, जेंच्यांनी दिल्लीक लोकां खातीर वेगळेपण दिल्लें आसा,
आयज भारतान जर पळयलें गेली 75 वर्सां जाली तुमकां आम आदमी पक्षाचें सरकार दिसना. आयज पूर्ण भारतान एकूच सरकार अशें आसा की ते प्रॉफिटान चलता आनी ते म्हणजे दिल्लीचें सरकार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या पक्षाचो जो उगम जालो, ह्या पक्षाचो जो उदय जालो तो अण्णा हजारेंच्या चळवळींसून, अण्णा हजारेंच्या आंदोलनांसून. तेन्ना अण्णा हजारेंनी म्हटलें की भ्रष्टाचार मुक्त भारत जावपाक जाय, थंयसून ह्या पक्षाचो उदय जालो. जेन्ना तिची सरकार त्या वेळार तयार जाली तेंच्यांनी सांगलें तुमी 10,000 लोक घेवन आमी जे निर्णय घेतलेले आसा ते बदलून करतात. तेंच्यांनी सांगलें की तुमी जाय जाल्यार राजकारणान येयात, सरकारान येयात आनी मागीर निर्णय बदलात. तेन्ना केजरीवाला सारके एक भुरगो जो अण्णा हजारे बरोबर काम करतालो त्यांनी सांगलें अण्णाक की अण्णा आमकां राजकारणान वयचें पडटलें, आमकां जर बदल जाय, आमकां जर हे विचार सगळे बदललेले जाय आनी जे पद्दतीन सरकारां चलता ती बदललेली जाय जाल्यार आमकां राजकारणान वयचें पडटलें. अण्णा हजारेंनी सांगलें की आयज राजकारणान चिखल जाल्लो आसा, राजकारणान घाण जाल्ली आसा, हे तुज्या आनी म्हाज्या मनशा सारकें जावचें ना. तेन्ना अरविंद केजरीवालान सांगलें की आमकां ते घाणीन उतरचें पडटलें, आमकां ती घाण साफ करची पडटली. आनी थंयसर केजरीवालान निर्णय घेतलो की आमकां राजकीय पक्ष काडून राजकारणान भाग घेवचो पडटलो. आनी तेंच्यांनी त्या राजकीय पक्षाचो इवन निशाणी सुद्दां जी घेतली ती झाडू घेतली किंवा झाडू घेवन आमकां तो चिखल साफ करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी फुडाकार घेतलो. आनी ताका लागून आयज आम आदमी पक्ष हो पूर्ण भारत साफ करपाक लागून फुडें सरलो आसा. आयज दिल्लीत तेंच्यांनी जी भ्रष्टाचाराची जी घाण साफ केली आसा ती घाण आमकां गोंयांतूय बी साफ करपाक जाय. जे पद्धतीन आयज भ्रष्टाचार चललो आसा गोंयांत, जे पद्धतीन आयज नोकऱ्यो विकल्यो वयता, जे पद्धतीन आयज ज्यो चुकीच्यो गोश्टी गोंयांत घडल्यो वयता त्यो आमकां साफ केल्ल्यो आसा, साफ केल्ल्यो जाय. एक गोश्ट सांगता, आयज प्रत्येक आम आदमी, प्रत्येक सामान्य मनीस आयज विचार केल्लो आसा, निर्णय केल्लो आसा की फुडले 2022 जे इलेक्शन जातले आनी ते सरकार जे जातले ते आम आदमी पक्षाचे आसतले. तुमच्या फुडें जे नेते आसात ते फुडल्या एका तुमकां असेंब्लीन दिसतले, असेंब्लीन आमच्या प्रश्नाचेर झगडटाना दिसतले, असेंब्लीन आमचे प्रश्न घेवन उलयताना दिसतले. ज्यो गोष्टी मय मतदारसंघान आमच्यो तश्योच उरलेल्यो आसा. मुद्दाम तुम्ही पळयात अनएम्प्लॉयमेंटाची दशा कितें जाल्ली आसा मय मतदारसंघान. मय मतदारसंघान दुसरो जो मोठो विशय आसा जो जमीन मालकी बद्दल, जो कोणी आयज इतकी वर्सां जाली, गोंय स्वतंत्रतान 60 वर्सां जाली पूण अजून मयेकार अजून पारतंत्र्यान आसात. मय गांवूच न्हू तर मयांच्यो ज्यो बाकीच्यो ज्यो पंचायती आसात, तुम्ही मावळिंगे म्हणा किंवा कुडचिरे म्हणा, ज्यो पंचायती आसात तीच परिस्थिती आसा. आयज आमकां हे सगळें सोंपोवपाक जाय. आमकां मयेकार आनी मय मतदारसंघांतल्या लोकांक खरें स्वातंत्र्य जाय, पूर्ण स्वातंत्र्य जाय. जे स्वातंत्र्य आमकां गेल्या 60 वर्सांत मेळूंक ना ते स्वातंत्र्य आमी मेळयतले आनी ताका लागून आमी आम आदमी पक्षा बरोबर रावपाक जाय. कारण फक्त आम आदमी पक्षच हो प्रश्न सोडू शकता. गेली कितलीशींच वर्सां हे सगळ्या सरकारांनी आमकां फटयल्ले आसा, हे सगळ्या सरकारांनी आमच्या दोळ्यांत पानां पुसलेली आसा. ताका लागून आयज आमकां निर्णय घेवचो पडटलो, आमकां निश्चय घेवचो पडटलो की येता त्या 22 जो 14 तारखेक इलेक्शन जावपाचें आसा थंयसर प्रत्येकान जबाबदारी घेवची पडटली की आमकां सरकार जाय ते आमचें सरकार जाय, आमकां सरकार जाय ते आम आदमी पक्षाचें सरकार जाय, आमकां सरकार जाय ते आमी घडयलें आमच्या खातीर जाल्लें सरकार जाय. आनी ताका लागून सगळ्यांनी विचार करचो पडटलो, सगळ्यांनी निर्णय घेवचो पडटलो की आतां माघार ना. जशें शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य मेळोवपाक लागून, शिवाजी महाराजांनी स्वतंत्र मेळोवपाक लागून तशें सगळ्या मावळ्यांक एकठांय करून एकूच निर्णय घेतलो की जोपर्यंत स्वराज्य मेळना, जोपर्यंत स्वातंत्र्य मेळना तोपर्यंत माघार ना. तशें तुमकां सगळ्यांक आयज निर्णय घेवचो पडटलो आनी हो निर्णय सबंद पूर्ण मय मतदारसंघच न्हू तो पूर्ण गोंयभर पावोवचो पडटलो की जोपर्यंत हे जे चल्लेलो आसा, जो भ्रष्टाचार चल्लेलो आसा, जे पद्दतीन राजकारणां चल्लेली आसा ती जोपर्यंत आमी मिटोवन उडयना, ती जोपर्यंत आमी सोंपोवन उडयना तोपर्यंत आमी गोंयकार, आमी मयेकार माघार घेवचे ना. हो निर्णय आयज आमकां घेवचोच पडटलो. आता मुख्य जे तुम्ही आयकून गेल्ले आसा ते आमचे जे सीएम फेस आसा, फुडें जावपाचे जे सीएम आसात, ॲडव्होकेट अमित पालेकर तेंचे आयकपाक गेल्ले आसा. आमी सदींच उलयतले, आमी सदींच बरोबर आसतले. तुमचं प्रेम बरोबर आसूं न्ही. आमकां जिखपाक लागून प्रत्येकान समजचें की हांव स्वता कॅन्डिडेट आसा, हांव स्वता उमेदवार आसा. हे पद्दतीन भायर सरून काम करात आनी ते पद्दतीन जिखपाचो प्रयत्न करात. ते जेन्ना आमी थारयतले तेन्ना आम आदमी जिखतलो. ज्या दिसा आमचे अमित पालेकरान जशें सांगलां तेन्ना आम आदमी उठतलो तेन्ना पूर्ण गोंय जिखतलें. आनी तेन्नाच गोंयान
खरे स्वातंत्र्य मेळटलें, खरें स्वराज्य मेळटलें. जय हिंद, जय भारत, जय भुवनेश्वर. सुंदरशे उद्गार ताणें व्यक्त केले. मुखाल्ले आता व्यासपीठावर उपस्थित जातले आमचे सांताक्रूज मतदारसंघाचे उमेदवार आणि मुख्यमंत्र्याचे जे पयरूच सीएम केजरीवालांनी जी घोषणा केली ते फेस म्हणजे अमित पालेकर, ॲडव्होकेट अमित पालेकर. या मय मतदारसंघाचे उमेदवार प्राध्यापक राजेश कालांगुरकर, बाबूसो गावकर, हळदणकर आणि गावकर, मिसेस गावकर. आणि हांगा सगळे जमिल्ले आमचे त्याची बांधव भगिनी तसेच मुद्दाम हांगा आयिल्ले आमचे रिवण मतदारसंघाचे भंडारी बांधव नोनू नाईक आणि सांखळी मतदारसंघाचे बाब मनोज कुमार गाडी. तसेच आमचे पत्रकार मित्र उदय परब, सामंत, कांबळी. आयच्यान फॉर्म भरपाक स्टार्ट जाले. भंडारी म्हणून हेज्या पयलीं म्हाका दिसता आमी आतां इलेक्शनाक म्हाका दिसता खूब पयलीं, पूण भंडारीचो जयघोश असो केन्नाच जावंक ना. जेन्ना आम आदमी पार्टीचो संयोजक आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहेब हेणी जेन्ना एक 2-3 म्हयन्या पयलीं गोंयची स्टडी केली आनी ताका कळ्ळें की गोंयांत जर खंयचो व्हडलो समाज जर आसा तो भंडारी समाज. भंडारी समाज आमचो 35 ते 40% आहा. वतात त्या मतदार 40 जे मतदारसंघ आहा तुमी जर बारीक पळयशात, मये मतदारसंघ भंडारी चड, सांखळी मतदारसंघ भंडारी चड, खंयच्या गांवांत वतात भंडारी आमचे आसतले. बिचोलेन जर पळयशात कमी प्रमाणात, मुळगांव आमच्या आहा, बिचोले नगरपालिकेन आहा, लाटम पार्सेंट थोडे आहा, बाकीचे साळ मेणकुऱ्या ते सायडीन आसतले. बार्देसान वयशी 7 मतदारसंघांनी भंडारी चड. तेन्ना हांव सगळ्यांक तुमकां एक विनंती करता, आयज ही मिटींग कित्याक आपयली, 100-125 लोक जाले, बरे जाले लोक. आमी म्हाका राती ठरयलें आनी आयज सकाळच्यान पुन्हा फोनी करपाक सुरवात केल्ली. शिरगांव, आमचे मये, पेळगांव सगळे कडसून लोक येयल्या, कारापूर सरवण, वन म्हाळुंगे कुडचे आमचे चडशे लोक ना, फक्त वनानूच आहा. तेन्ना हांव तुमकां एक विनंती करता, आमी पळय आतां भंडारीचो जयघोश करून आमकां करचें पडटलें. आमी फाटीं रावप ना, तितून भिवप ना की आमी बाबा भंडारी म्हणटा म्हणून. मुख्यमंत्री जो चेहरो केल्लो आहा तो बाब ॲडव्होकेट अमित पालेकर. आमी सांताक्रूजान ह्या 4-5 दिसान भंडारी समाजाची मिटींग घेतले. थंय आमकां लोकांक सांगपाक जाय की जी फेस जो चेहरो अरविंद केजरीवाल साहेबान दिल्लो आसा ताका आमी थंयसरल्या लोकांनी, आमचे भंडारी समाज, बाकीचे लोक आसतलेच, आमी काल पासून हांची प्रेस घेतली तेन्ना पासून सांगला की न्ही की ओबीसी जो घटक आहा तितून एकुणीस जाती आहा, आनी एकुणीस जाती भंडारी समाज हो चड आहा. म्हटल्यार बाकीच्या बहुजन समाजानूय आमकां सपोर्ट करपाक जावो. आमी तांकां चुकोवन उपयोग ना. बहुजन समाज, ओबीसी सगळ्यांनी मेळोन राजेशाक निवडून हाडपाचो प्रयत्न करपाक जावो. आनी बाकीच्या ठिकाणी जे कोण रावल्यात, बाकीच्या समाजाचे पासून आम आदमी पार्टीन रावल्या ताका पासून भंडारी समाजान थंयसर सपोर्ट करपाक जाय. हांव कितें म्हणटा की जे 48 बूथ आहा, 48 बुथाचेर भंडारी समाजाचें जास्त प्राबल्य आहा. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक हांव विनंती करता, हांगा सगळे रिप्रेझेंटेटीव आहा, प्रत्येक बुथा वयले लोक आसतले. आनी ह्या 14 फेब्रुवारी ही जी निवडणूक आहा त्या निवडणुकीक राजेश कलांगुटकाराक भरघोस मतांनी म्हणटा तो आमी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आसा जाय सगळे जाण. आणि तुका हे सांगता, जर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचे जर कोण सगळे सोयरे आहा, सांताक्रूज पंचायत, चिंबल पंचायत आणि मेटचे पंचायत, जर समजा तुमचे भंडारी बांधव कोण आमची सगळ्या भयणी दिल्ले आसतले, कोणाचे मावडे आसतले, कोणाची मावशी आसतली, आणि तुम्ही थंयसर सांगा की ॲडव्होकेट अमित पालेकर ताका मुख्यमंत्र्याचो चेहरो हे केल्लो आसा, तेन्ना तुमी ताका थंयसर मतां घालपाक जाय. ज्या ज्या ठिकाणी आपला पळय 31 मतदारसंघान आमचे उमेदवार घोषित जाल्ले आहा, तितून 9 मतदारसंघान भंडारी समाजाचे हे दिल्ले आहा. दाबोली प्रेमानंद नानोसकर, शिरोड्या महादेव नाईक माजी मंत्री,
दुसरो मडकई गुरदास नाईक, वाळपई सत्यविजय नाईक, प्रियोळान नोनू नाईक, साखळेन मनोज कुमार गाडी, मयन राजेश कलांगुडकर, सांतांद्रे प्राध्यापक रामराव वाघ आणि सांताक्रूज बाब ॲडव्होकेट अमित पालेकर. 9 झाले न्हू? गोरखनाथ आसा ना अजून झाली डिक्लेअर. झाले आणि कुंभार जुवा गोरखनाथ केरकर. 10 हे आमचे भंडारी समाजाचे ते शिलेदार. त्यांना तुमकां एक विनंती करता, आम्ही एकामेकाक आतां हेल्प करपाक जाय. कोण कोणाक सांगचो ना. म्हणजे जर समजा कोण आमचे सगळे सोयरे आसात, फ्रेंड सर्कल आसात, हितचिंतका, तुम्ही सगळ्यांनी एकामेकाक सांगून आमचे 10 शिलेदारूय आम्ही हाडपाचो आम्ही प्रयत्न करपाक जाय. आम्ही केन्ना अशें नॅगेटीव चिंतप ना. आतां हांव एका पयलीं एक खबर सांगतालो फाटली 1994ची. जेन्ना शिवोलेन इलेक्शन जालें तेन्ना BJP कडेन कॅन्डिडेट आसताले, ते दयानंद मांद्रेकाराक तिकेट दिली. लोक म्हणटाले हेका कोणी म्हणजे तो व्हडलोसो भोवन आहलो. ते कोण फ्रांसीस फर्नांडीस, अशोक साळगांवकार, चंद्रकांत चोडणकार, रती महारथी. तो 4,500 मतां घेवन तो थंयसर निवडून येयलो. 300 काय 400 मतांनी येयल्लो. तशें हांव कितें म्हणटा, कोणी कमी आमी हे प्रधान आसा राजेशेखर रेड्डी. तुमचा आमचेर आशीर्वाद आसूनी असोच हां तुमचा आमचेर असोच आशीर्वाद आसूनी. सगळ्यांचा आता मुखालय स्व- भंडारी बांधव. म्हाका आतां राजकारण उलोवपाचें ना. राजकारण आमी पळयलां, 60 वर्सां राजकारण पळयलां. भंडारी कोण हाजें उत्तर म्हाका तुमी दियात. कोण भंडारी? आमी न्ही. आमी ते भंडारी जे रस्त्यार एकामेकांचेर टिका करता. 1-4 ग्रुप करता. एकटो म्हणटा हो भंडारी असो, दुसरो म्हणटा हो भंडारी असो, अरे तो भंडारी न्ही, तो अमको न्ही. आमी ते भंडारी. ज्या दिसा भंडारी जागो जातलो न्ही, ज्या दिसा भंडारी म्हणटलो की आपूण खरो भंडारी आनी एका भंडारी बरोबर उबो रावतलो. मातशी बंद कर लायटी, दोळ्यार मारता नाका उबो जावं. म्हाका लोक तांची तोंडां तरी पळोवपाक दियात. म्हाका सांगा भंडारी कोण? इतली वर्सां हेच चलत आयला न्ही. हो भंडारी जो दूध विकून आज ह्या पोझिशनाचेर पावलो. आज हो भंडारी जाचो बापूय सायकलीची पेडलां मारून स्कुलान वतालो. आज गोंयांतली सगळ्यात बरी गाडी म्हजे कडेन आसा हो भंडारी. आनी शिक्षणान ह्या जाग्यार पावलो हो भंडारी. हो भंडारी गोंयच्या प्रत्येक भंडारे भितर आसा, पूण खंय तरी तो लिपला. तो भंडारी केन्ना जागो जातलो हें म्हाका कळना. कसो जागो करपाचो तेंय म्हाका कळना. कसो करपाचो पेलो? आमी प्रयत्न केलो, कितली वर्सां पयलीं प्रयत्न केलो भंडारीक जागो करपाक. कित्याक जायना जागो? कित्याक जायना जागो? कारण आमच्या जाणट्यांक सांगला, आमच्या प्रत्येक मनशाक सांगला की आमी कुल्ल्यो. जशें बाबूसो बाबान म्हणलें, कित्याक कुल्ल्यो आमी? कित्याक एकामेकांचे पांय ओडटा? हो आमच्या एका पार्टेन जी गोंयच्या भायरच्यान गोंयान येता आनी आमच्या समाजाक एक मान दिवन म्हजे सारक्या सामान्य मनशाक, जो एक मिडल क्लास फॅमिलींतलो भुरगो आज ज्या पोझिशनाचेर पावता आनी ताका आज CM फेस म्हणून डिक्लेअर करता, कितली अभिमानाची गोष्ट ही तुमकां खबर आसा आमच्या समाजा खातीर. आनी आज ते म्हजेर विश्वास करता की गोंयांतल्या प्रत्येक वेगवेगळ्या बहुजन समाजातल्या मनशाक, तो हिंदू आसूं, कॅथलीक आसूं, आनी प्रत्येक समाजातलो गोंयकार म्हणून जो आसा ताका बरोबर व्हरपाची कॅपॅसिटी आज म्हज्यान आसा आनी आमच्या समाजान ती आसा. हाचो मान आमकां दिता ही सगळ्यांत व्हडली स्वाभिमानाची गोष्ट. तो भंडारी जाग्यार, तो भंडारी जेन्ना जागो जातलो, अजून पर्यंत 60 वर्सां आमी गाय कशी आमकां यूज केली आनी आमकां कितें दिलें? तण सुकिल्लें, आनी आमचें दूध काडत आसा.
आज आमच्या समाजाचे दूध काढत आसा. तुमकां दुधाचे उदाहरण दिले कारण दूध विकून व्हडलो जाल्लो मनीस हांगा तुमच्या मुखार बसला. आमी केन्नाच पळयला ना की आमकां जे तण दिता पळय सुकिल्ले ते फक्त आमचो वापर करून घेता. आनी आमकां जेन्ना सायडीन वळून पळयत जाल्यार ते हिरवेगार शेत आसता पण आमी ते पळयले ना. 22 वर्सां जाली हांव कोर्टाक वता बिचोली मयांतल्यान असो केन्नाय. 22 वर्सां जाली तेच रस्ते आनी तेच दिसता फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमची आवड ना सरकारान, ते तुमकां स्वताची आवड ना हो प्रश्न तुम्ही तुमकां विचारपाक जाय. आनी प्रत्येक तुमच्या मयेकारांक फक्त भंडारी समाजातल्या लोकांकच न्ही, जर प्रत्येक मयेकाराक जर स्वाभिमान आसा जाल्यार जे काम करूंक शकता, काम करपाची जाच्यान उमेद आसा आनी जो काम करून वयर सरला त्या मनशाक तुम्ही फुडें काडपाक जाय. आनी तुमच्यातलो जर भंडारी जागो जायत न्ही जाल्यार गोंय पेटून उरतलें. विचार बदला. हांव सदांच सांगता भंडारी हो सामान्य न्ही, भंडारी हो वॉरियर. हांव वॉरियर. हांवें जेन्ना जॉब स्कॅम म्हणून जेन्ना म्हणटा पळय आमी, हांवें ते 2002-2004 पळयले. बीजेपीचोच सरकार आसलो त्या वेळार. हांव स्टेट रँकर. हांवें मास्टर्स केला इन लॉ. फर्स्ट मास्टर्स इन कॉन्स्टिट्युशनल लॉ अँड आयपीआर म्हणजे जे आमी कॉपीरायट पेटंट म्हणटा आनी आमचे जे कॉन्स्टिट्युशन आसा तातूंत मास्टर्स केल्लो भुरगो त्या बापायन ताजे आपले जोड तोड करून आशिल्ले पयशे दिवन म्हाका शिकयलो, म्हज्या भावंडांक शिकयली. आनी जेन्ना वेळ आयलो मॅरिटाचेर एग्जाम आन्सर करून सिलेक्ट जावपाचो गव्हर्मेंट जॉबाक, त्या वेळार ह्याच सरकारान मॅरिटार आसतनाय पयशे मागले. कापत जात नसली आमचे कडेन. बापायचो 2.5 लाखाचो घराचेर लोन आसलो तेन्ना 7 लाख खंयचे दितलो. ही परिस्थिती. आनी त्या वेळार म्हज्या म्हायती प्रमाणे एकूच भंडारी आसलो जो एक कारणीभूत आसलो हे नो जॉब मेळपाक म्हाका. आज हांव दोगांयचे आभार मानता. उपेन बाबाक खबर आसतली कोण, पूण कित्याक जाता हें अशें? हांव तुमचोच भुरगो. कित्याक जाता? कित्याक आमच्या मदलो स्वाभिमान जागो जायना केन्नाच? कारण आमच्या तकलेन परत परत भरून दवरला की आमी कुल्ल्यो, आमी केन्नाच एकठांय जावपाक शकना. आमी एकठांय जावपाक शकता, आमी एकठांय आसा. फक्त विचार बदला. त्या भुरग्यांक आनी जे हांगा तरणाटे आसा तांकां सांगा की अशें आमच्या तकलेन भरला पळय हें काडून उडयात आनी विचार बदला. पळय जग बदलतलें. बदलतलें काय ना? स्वाभिमान जागयात आपलो. ज्या दिसा स्वाभिमान जागतलो न्ही त्या वेळार तुमी जागतले. आनी जी कॅपॅसिटी आज भंडारी समाजान आसा, जी कॅपॅसिटी आज म्हज्यान आसा, आज आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज जो प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक कॅथलीक, प्रत्येक मुस्लीम जो समाजातले लोक आसा आज ते म्हजे बरोबर आसा. पूण खंय तरी एक खंत दिसता की आमचो समाज जाका आज इतलो मान दिला म्हाका सीएम फेस करून, खंय तरी मातसो असो तसो पयस रावता. कारण समजना. कित्याक भंय दिसता? बाकीच्यांक भंय दिसना जाल्यार तांकां कित्याक भंय दिसता? कारण आमकां समाजा बद्दल अभिमान ना. तो अभिमान जर जागयता, परत परत सांगताय तकलेन एकदां घालून घेयात. हांगा जाणटे आसा, तुमी जशें म्हणला तशें भाऊ नेक्स्ट टायम केन्नाच म्हणू नाका आमी कुल्ल्यो म्हणून. केन्नाच म्हणू नाका. बदलुया विचार. बदलुया न्ही? बदलुया. आमी सांगुया आमच्या भुरग्यांक. आमी आमच्या भुरग्यांक सांगया आमी कुल्ल्यो न्ही. हे वृत्तीचे आमी मनीस न्ही. देव रुद्रेश्वराचो 3रो दोळो उगडटलो आनी तो आमी उगडपाक जाय. आनी ते जर उगडपाक जाय जाल्यार तुमच्या भितरलो स्वाभिमान जागयात. तुमच्या भितरलो अभिमान जागयात. तुमच्या भितरलो तो भंडारी जागयात जो वॉरियर आसलो. आनी तेन्नाच पळय समाज खंय पावतलो तो. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या वेळार तो जगतलो. बरोबर न्ही रे बाबू? बरोबर? करेक्ट. समजल ताका? जर ताका समजूंक शकता जाल्यार आमकां सगळ्यांक हें समजपाक जाय. आनी हांव परत येतलो सेलिब्रेशन करपाक जेन्ना ते निवडून येतले. एक सुशिक्षीत भुरगो. इतले बरें दिसलें तांचें भाशण आयकून. हांवें चड आयकुना पूण जेन्ना जेन्ना आयकलां तेन्ना दिसता की आयकपाक जाय म्हणून. आज अशी परिस्थिती आसा की नॅशनल मिडिया, हांवें नॅशनल कालचे तुमी भारतांतले एक्कान एक पेपर काडून पळयात. पयरचे तुमी प्रत्येक चॅनल उगडून पळयात. आज कळटलें तुमकां. आतां नॅटार मेळटा सगळें. फक्त
आमच्या समाजाचो उदो उदो जाला. अमित पालेकर सीएम फेस कम्स फ्रॉम भंडारी समाज. प्रत्येक चॅनलान म्हाका एकूच प्रश्न विचारलो, भंडारी समाज कितें? भंडारी समाजाक हे मेळपाचो कारण कितें आनी भंडारी समाजाक तूं आसा म्हणून ताजे बेसिकली इश्यू कितें म्हणजे कितें तरी हो भंडारी समाज. आनी त्या प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना हांव भंडारी समाजा बद्दल उलयलो तेन्ना इतलो अभिमान दिसलो म्हज्या समाजाचो म्हाका. कारण म्हाका तो मान दिलो गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक, हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हांकां एकठांय हाडपाचो तो मान आशिल्लो. आनी प्रत्येक बहुजन समाजान प्रत्येक व्यक्तीक. आनी आज तुमकां एक गजाल सांगता हांव, आज गोंयभरांतल्यान तो मागीर सारस्वत आसूं, कॅथलीक आसूं, मुस्लीम आसूं, हिंदू आसूं, सगळ्यांनी सांगले की आमकां आयकून बरें दिसलें की तुजे सारको मनीस आज आमचो सीएम फेस डिक्लेअर जाता म्हणून. ही आमच्या समाजाक स्वाभिमानाची गोष्ट आणि अभिमानाची गोष्ट. तेन्ना हे जागयात एकदा तुमच्या रक्तांतलो भंडारी जागयात आणि पळय गोंय खंय पावता ते. देव बरें करूं. खरेंच सुंदर अशे विचार मांडले आनी खरेंच जेन्ना अर्णब मुखर्जी बरोबर तेणे इंटरव्यू घेतली खंयचे तुमी जर पॉलिटिशियन पळयले कलकलता तेज्या वांगडा उलोवपाक तेन्ना बाबा हांवें रातचे 9:30 वरांचेर ट्यून केलो आनी पळयले हेजी इंटरव्यू. खरेंच कॉन्फिडन्सान उलयतालो आनी खरोच मुखावयलो सीएम कसो दिसतालो. त्या वेळार तेजी स्पीच आसलेली खंयचोच असो गोंयचो असो व्यक्तिमत्व आसलो कोणूच उलयतना अशी कॉन्फिडन्स स्पीच आसली. खरेंच श्रेय दिवपाक जाय बाबा एडवोकेट अमित पालेकराक. आनी खरेंच शिक्षण आमच्या गोंय म्हाका दिसता की म्हाका दिसता तुजी आनी प्रमोद सावंताची डिबेट जावपा जाय म्हणून. हांव म्हणलें बरोबर आसा. ताजे बरोबर म्हणलें विश्वजीत राणेकूय आपया, सगळ्या बरोबर डिबेट करुया. हांवें 2दा म्हणलें तांकां आपयलें येवना ते. आनी हें सांगपाचें कारण म्हणल्यार तुमचे हांगाचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमदार भारतीय जनता पार्टीचेच आशिल्ले पळय ते म्हाका फोन करताले, मातशें ते स्कॅमाचें कितें जालां तें सांग रे, तुजी केसी घाल्या ताचें कितें जालां तें सांग रे म्हणून. परत सांगन दिसता म्हाका. कारण कोणाकूच कापास जात नासली इन्क्लुडींग तुमच्या आमदाराक तांकां प्रश्न करपाची हे स्कॅमाचे आमच्या भुरग्यांक जॉबां कित्याक मेळनाका म्हणून. हे तुमकां खबर आसूंक जाय. आनी हे जर खबर आसा जाल्यार एकदां विचार करा. अशी पार्टी निवडून हाडा जी स्कॅमां करची ना आनी तुमकां तुमच्यांतल्या प्रत्येक भुरग्याक मॅरिटाचेर जॉबां मेळटली. आनी परत उठून म्हाका जरी उशीर जाता तरी म्हाका हे सांगन दिसलें. कारण जो खेळ आज भारतीय जनता पार्टीन जर गोंयाचेर चलयला पळय, गोंयच्या नागरिकाचेर, गोंयच्या भुरग्यांचेर चलयला पळय, आनी जे आमी जे सोदून काडला पळय ते पळयत जर जाल्यार तुमकां जर राग येना न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां लज, म्हाका न्ही. तेन्ना एकदा तरी आपल्या लजे खातीर, आपल्या लोकां खातीर, आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या फुडारा खातीर विचार करात. आनी एक वेगळो विचार करून एक प्रामाणीक मनशाक निवडून आनी प्रामाणीक पार्टेक निवडून हाडा. सॉरी परत राजकारण उलयलो, जाती बद्दलूच उलोवपाचो आशिल्लो, पूण मनांतल्यान दिसलें जेन्ना ताणें अर्नबाचें म्हणलें तेन्ना पळोवया आतां अर्नब केन्ना आपयता तेन्ना. देव बरें करूं. खरेंच थँक्यू म्हणटा आनी खरेंच नवचोच म्हाका पॉयंट आवट करता. खरेंच म्हाजो मित्र आमकां अमित बाबाक आणि पयलीं न्ही म्हाजे कडेन खूब अशे सुरळीत चलतात अशे हे आसले शिकयतले बी म्हणून. पण थोड्या वेळा खातीर आमचे लॉस खूब जाले नोकरी खातीर. आनी म्हाजे कडेन शिकोवपाक खरेंच जमनासलें. पूण अशें जालें की म्हाज्या घोवान ओबीसी सर्टिफिकेट करून दवरलेलें आनी कॉलेजीन घातल्या नंतर थंय हें आसलें की ओबीसी आसा जी कॅटेगरी ताका जी फी आसता न्हू ती हाफ आसता. आनी मागीर म्हाका जेन्ना आमी ओबीसी कळ्ळें न्ही तेन्ना म्हाका कळ्ळें. आनी आज हांवें भुरग्यांक चड कांय शिकूंक ना पूण डिप्लोमा आनी डिग्री इंजिनियरींग शिकयल्लें आसा. त्या खातीर म्हाका एक अभिमान कसो दिसलो ओबीसी हांव. आनी हें हांव म्हाका सांगन दिसलें म्हणून तुमकां सांगलें. देव बरें करूं. आनी एक सांगपाचें, आमच्या गांवांत जो राजेश उबो रावल्लो आसा तेणें म्हाका सदांच रिस्पेक्टान हें केल्लें आसा. त्या खातीर एक अभिमान म्हणून वयेचो ताका निवडून हाडात. हें हांव नमस्कार करून तुमकां सांगतात आमच्या गांवच्या लोकांक. कित्याक आज आमची भुरगीं शिकलेलीं आसा आनी सगळीं बेकार आसा. म्हाजे चुली डिग्री शिकला, हांवें कशें प्रमाणान शिकयला तें म्हाका खबर आसा. पूण ताका जॉब
सगळ्यांचे बरे जातले म्हणून हांव तुमकां इतकेंच सांगता एकदां तेंकां निवडून हाडून पळयात आमी ट्राय करुया न्हू कितें करता तें तरी पळोवया देव बरें करूं. सुंदर असे उद्गार घडला. अशें दिसता की देव रुद्रेश्वराक सुद्दां ही सभा सोंपलेली नाका. जेन्ना हांव आभार प्रदर्शन करपाक लागलो तेन्ना एका आमच्या महिलेक दिसले की आपणाक उलोवपाचें आसा अशें कितल्या जाणांक दिसतलें की उलोवपाक स्फूर्ती येता. ही सभा पळोवन खरेंच आमच्यातलो जो भंडारी आसा तो जागो जाल्लो आसा आनी ही योग्य वेळ आसा की आमी भंडारी हो अभिमानान सबंद गोंयभर दाखोवपाची ही योग्य वेळ आसा. तेन्ना आमी ह्या संदीचो खरोच फायदो घेवपाक जाय. हांव जास्त वेळ घेयना. हांव हांगा उबो आसा तो फक्त आभार प्रदर्शन करपाक. आमच्या समाजान अशे हिरे कितलेशेच हिरे आसा जे आमकां खबर ना. आयज आमकां आमच्या समाज आसा ॲडव्होकेट अमित पालेकर. काही जाणांक खबर सुद्धा आसना की त्याच्या आंगान जितके गुण आसा आज तेजी दखल दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल घेता. ही आमची अभिमानाची गोष्ट आसा. आयज तेका गोंयचो सीएम म्हणून तेका सीएमाची फेस म्हणून तेका आमी हांगा डिक्लेअर करता. हे खरेंच आमकां मनानसून खंय तरी एक अभिमान जागो जाता आमचो. तेन्ना हांव आमचे ॲडव्होकेट अमित पालेकर यांका खूप देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या मणीच्या गांवांत येवन तुम्ही आपले विचार मांडले आणि आमकां उर्बा आमची वाडयली आणि आमकां एक संधी दिली की तुमचे विचार आयकुपाची. तेन्ना मनाक आजून हांव तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच व्यासपीठार आसलेले आमचे भंडारी समाजाचे मोठे नेते जे सबंद गोंयभर तांकां लोक वळखता ते उपेंद्र गांवकर शिरगांवचे आमचे भाव. त्यांना त्यांच्यानी आपला वेळ काढून हांगा उपस्थित लावून आपले विचार मांडले त्याबद्दल त्यांचे हांव आभार आठयता. त्याचबरोबर मंचाचेर असलेले शिरगांवचे माजी सरपंच माजी शिक्षक बाबूसाहेब गांवकर यांचे हांव उपकार आठयता. त्याचबरोबर सौ पल्लवी गांवकर प्रितल हळदणकर यांचे हांव आभार आठयता. आणि आमचो भंडारी समाज मोठ्या संख्येन उपस्थित रावल्लो आसा. त्याचबरोबर हांगा मुद्दामून आमंत्रण येयल्ल्या मनुकुमार घाडी मोनू नायक प्रकाश यांचे हांव सगळ्यांचे आभार आठयता. त्याचबरोबर मिडिया हांगा उपस्थित आसली त्यांचे आभार आठयता. आणि मीडियाचे विनायक सामंत उदय परब सोंपली म्हणून जाहीर करता. रुचीक अशें म्हाका रूच येता अशें जेवण तुमकां दवरिल्लें आसा. म्हाज्याक रोस येयलेले आसा. म्हाज्या थँक्यू. इतल्या तेंपान रे सकाळी प्रसाद तुजी याद काडटालो शीत याद आहा मरे. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. हे मुद्दाम आयला केसा मेरचे. थँक्यू. बर थँक्यू सो मच. थँक्यू. मातशी कोणाची वॅगनार गाडी आसा तर मातशी वॅगनार मातशी सायडीक करची. नंबर म्हाका खबर ना पण वॅगनार ॲडव्होकेट अमित पालेकराच्या गाडये पुढे आसा ती मातशी वेगळी करची. कितें म्हणटा आमचेच रे ते. तूं कितें आमचेच रे सांग. आता कोड ऑफ कंडक्ट आता तुका हरशीं परमिशनां मेळची ना. कोड हें आसा कोवीड आतां कंडिशन हरशीं मेळचें ना. जेन्ना विशय तापतलो पळय मागीर तेन्ना तोच करपाक जाय. आतां कसो जातलो तापतलो थंड जातलो तो तापोवनाका. कशें तापोवप अशें तापोवप की जेन्ना हातोडी मारता तेन्ना फ्लॅट जावंक जाय. आतां जावची ना. भानगडीक पडूं नाका. म्हाजो एडवायस तुका. प्रोग्राम आतां तुका परमिशन खंय मेळटलें. परमिशन जरी ना जाल्यार थंय चालू कर. आमचे कर परमिशन. डेट फिक्स आसता पळय अप्लाय केला ऑलरेडी. मागीर दितलो खंय तुका. पळयता आमी मंडे ना रे परमिशनां दिना रे. गोंय व्हडली
थँक्यू लेट जातलो गोयच्या राजकारणात आजपासून भंडारी समाजाक जे प्रतिनिधित्व मेळपाक जाय आसले ते मेळ्ळे ना. गोंयान वेगवेगळी सरकार येयली पण त्या सरकारान फक्त भंडारी समाजाचो उपयोग करून घेतलो पण भंडारी समाजाच्या नेतृत्वाक फुडें हाडले ना. जे आयज कितलेशेच वर्सांनी जी आयज दिल्लीसून जी पार्टी येयल्या आम आदमी खरोखर अशें दिसता की सर्वसामान्य लोकांची ती पार्टी आणि ते पार्टीन त्या पार्टीच्या नेत्यांनी जेन्ना गोंयचो अभ्यास केलो आणि तांकां कळोन येयलें की गोंयान भंडारी समाजाची एक मोठी फौज आसा आणि भंडारी समाज हो सगळ्यात मोठो आहा तेन्ना ह्या समाजाक जर आपण विधानसभेन नेतृत्व मेळपा खातीर प्रयत्न केले आपल्या पक्षातर्फे तर खरोखरच हो पक्ष हो भंडारी समाज गोंयान बरें काम करतले शिवाय गोंयचें राजकारण सुद्दां नितळ करतले आणि गोंयचे राजकारणा खातीर ह्या समाजाक आमी फुडें घेवन समाजाचे कल्याण जातले त्याच बरोबर गोंयच्या इतर घटकांचे सुद्दां हो समाज कल्याण करतलो. म्हणून केजरीवाल मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री बाब केजरीवाल यांच्यांनी आयज आमच्या गोंयच्या मंत्रिमंडळा खातीर पुढचो मुख्यमंत्री कोण आसचो तर ॲडव्होकेट अमित पालेकर यांचे जाहीर केल्लेले आसा आणि आमकां खात्री आसा की ज्या व्यक्तीची त्यांच्यानी घोषणा केल्ली आहा ते व्यक्ती योग्य आसा आणि ती योग्य व्यक्ती आमच्या गोंयकारांक न्याय दितली. गोंयच्या विधानसभेन आपले व्यवस्थित काम करून ह्या गोंयांक सुजलाम सुफलाम करतले. आयज गोंयच्या लोकांक ज्या पद्दतीन जे कितें मेळपाक जाय आसले ते मेळना ते व्यवस्थित मेळटले. गोंयच्या युवकांक युवतींक तांकां शिक्षणाच्या बाबतींत तशेंच जाणट्या गोंयच्या लोकांक आरोग्याच्या बाबतींत ज्यो ज्यो अडचणी येता त्यो अडचणी ह्या पक्षाच्या माध्यमातून पयस जातल्यो आणि गोंयचो खरोच विकास जातलो. गोंयच्या लोकांक सुखान समाधानान रावपाक मेळटले. गोंयचो प्रत्येक नागरीक सुखी जातलो. तशेंच गोंयचे युवक जे आसा आणि बेकार लोक जे आसा तांकां सुद्दां एक आशेचो किरण मेळटलो आणि ते ह्या सरकाराच्या मार्फतूच फाल्यां सकाळी आपले रोजगार मेळोवंक शकतलो तांकां. म्हणून आयज आमी सगळ्यांनी अशें ठरोवपाचें की जर भंडारी समाजाचो ह्या विधानसभेन फाल्यां मुख्यमंत्री जर बसपाक जावो तर आमी आयज हे पार्टीच्या जे जे उमेदवार आसा गोंयान तितल्या सगळ्यांक निवडून हाडपाक जाय आणि चडांत चड भंडारी समाजाचे उमेदवार निवडून दिवन लोकसभेन आमच्या विधानसभेन गोंयच्या विधानसभेन धाडपाक जाय. तरच गोंयच्या विधानसभेन गोंयचो भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री म्हणून ते बसतलो. तेन्ना हे काम करपा खातीर आमी एकजूट दाखोवया. सगळे भंडारी एके कडेन रावया. सगळ्या भंडाऱ्यांक आमचे म्हाजें अशें आव्हान आहा की त्यांच्यानी सगळ्यांनी संबंद गोंयच्या काना कोपऱ्यातून एकामेकाक साथ दिवपाची एकामेकाक उलो दिवपाचो आणि ज्या ज्या ठिकाणी भंडारी समाजाचे लोक निवडणुकीक उबे आहा त्या सगळ्या उमेदवारांक निवडून दिवन विधानसभेन धाडून आमचे जे इच्छा आहा आमचे जे कितें कार्य फुडलें आहा ते आमी पूर्ण करपा खातीर हातभार लावया. जय हिंद, जय गोमंतक, जय भंडारी.